आम्ही आज इनिशिएटिव्ह घेऊन गावच्यो लोकल बायलो ज्यो आसात ट्रेडिशनल गांवांत करतात जे वेगवेगळे खाद्यपदार्थ करतात ते हाडून लोकां मुखार दवरचे ह्या खातीर आज वेगवेगळ्यो तरी भाजयो रानांतल्यो ज्यो आतां सिजनल भाजी आहात तायकीळ म्हणात पियूची म्हणात शिरमुडली म्हणून एक स्पेशल काणकोण जाता जी पावसांकच जाता सुरवातीक ती भाजी मस्काची तायकिळो अशी जायत्यो भाजयो त्यो करपाची पद्दत वेगळी आसता की कोणाक पणसाची भिकणाच घालपाक जाय कोणाक तुरीचीच दाळ घालपाक जाय तशी वेगवेगळी तांची एक खाद्य संस्कृती जी आमची आसा ती खंय तरी ह्या निमतान प्रमोट जावप फुडें हाडप हाका लागून हो एक प्रयत्न. बाजराची भाजी व्हडलीशी खायना आमी जे पळय कितें पदार्थ खाता ते फक्त रानांतले चड खाता. ही ताळकिळो आमगे पावस पडलो की ना तेन्ना ताळकिळो जाता आनी शिरमंडोळी पावसाकूच मेळटा मागीर मेळना ती. आमी केन्नाय तेल घालना आमी उदक घालता आनीक ती शिजयता आनी ताका फोण्ण बी कांय मारिना ताका सोय घालता आमी खोबरें आनीक मिरसांग चिरून घालता कांदे घालता आनीक बेश्टी उदकाचेर आमी शिजयता. पण म्हाका दिसता तेंच्यांनी जे सांगले की जस्ट उदक घालून ती शिजोवन खावप आनी त्याच भाजयेचो रूच घेवप. आमी जेन्ना भितर मसालो बी घालता तेन्ना त्या भाजयेचो रूच आमकां तेजी समजना पण जेन्ना आमी ते भाजयेन फक्त उदक सोय घालता आनी मिरसांग घालता जाल्यार त्या भाजयेचो एक्चुअल टेस्ट आमकां कळटा आनी तेजे जे आमकां प्रॉडक्ट्स मेळपा म्हटल्यार आमकां न्युट्रियन्स मेळपाक जाय ते मेळटा. पूण आमी कितें करता स्वता घरा कडेन रोयता तूं स्वता रोवप आनीक भायर बाजारांत साकून हाडप तेतून खूब डिफरंट आसता. आमकां आमी स्वता करून खावप म्हणल्यार आमकांय खूब उमेद दिसता कित्याक आमी कश्ट करून केल्ले आसता. बाजाराचे हाडले म्हणटना अर्दी खाले अर्दी उडोवप जाता आनी हांवें तर स्वता केल्लें म्हणटना म्हाका कितें दिसता हांवें त्रास करून केल्लें म्हाजे कश्टाचें तें हांव भायर उडोवचें ना हांव सगळें खातलें.